माझे नाव मधुकृष्ण खांडेपारकर, बेतोडा निरंकाल पंचकडा पंचायत सरपंच. पयर सांचे शिगणेवाडा नारायण हरी गावडे याच्या घरान चोरी जाली. साधारणशे 5:15 ते 6:30 दरम्यान दिसाची. आणि तेजी बायल आसा ती बागायदारां कामां वयता. घुवास तो पणजे गेल्लो आनी ते भुरगें नर्सींग करता. आनी चेडो आशिल्लो. चेडो तो 5:15 सुमार गेल्लो आनी 6:30 जर घरा कडेन परत हे सगळें पडलेलें आसा, अस्तव्यस्त आशिल्लें. आनी तेणी मागीर तेच्या आवय बापायन बापायक फोन केलो आनी सांगलें अशें घडलेलें म्हणून. आनी अशें कोण येता की म्हाका डिटेल सारकी खबर ना, पूण म्हाजे प्रमाण तेंची 2 रिंग, 3 चेनी, 1 नेकलेस, वेड, भांगतिळो आनी इतर, आनी कॅश रोकड तेंगेले कितें कितें हाडपाचें आसलें ते घरान पयशे रोकड जवळ 60,000 हे तेंगेले म्हणजे ती आलमार फोडून व्हेल्लें आसा. आनी हांव कित्याक सांगूंक सोदतां, आज ही दिसाची चोरी जाली. हेजे पयलीं आमचे थंय सातेरीचे देवूळ कोनशें तें 2 वेळ पडलें. गोळार शाळा आसा ती 1-2 वेळ पडली. थंय गोंगुरे आजोबा म्हणून पंडपेटी तेजी 2 पडली. मागीर गणनाथ देवस्थानाचे तेंय एकदां पडलें कांय मेळना. अशें म्हणजे रातच्यो चोरयो खूब फावटी जाल्ल्यो आसा. आनी ही 5:15 ते 1 वरा भितर जें घडलेलें आसा तें हांव पॉलिसी कडेन मागता की पॉलिसीन सामकी गस्त दवरची. रातची मॅक्झिमम गस्त जावपाकूच जाय. कित्याक इतलें म्हणजे आतां करता करता दिसा जावपाक लागली. सो ते बद्दल हांव पॉलिसी डिपार्टमेंटान मागतां आनी होम मिनिस्टराक तें आमकां पेट्रोलिंग हें आमचें जावचें. गोल्ड कितलें आसतलें? 60,000 कॅश आनी गोल्डाचो वॅल्युएशन अंदाज सांगता ते कंप्लेन दिल्या कंप्लेन दिल्या रिपोर्टा सांग घातलेलें आसा. ओके. सो ह्या दिसांनी कितें काम बीन चलता त्या डिच्यान? काम चालू आसा केबलाचें. हांवें तेंची बीन इन्क्वायरी जावपाक जाय. कित्याक ते तेजे कामगार आसा ते हांव काल जेन्ना गेल्लो तेंचे कडल्यान जाणून येयलें की वदू भाव लास्ट तेंचें कित्याक जावपाक जाय. थंय ते भुरगे ते काम करतना ते उदक पिवपा येताले खंय थंय बसलेले. मागीर तेंची इन्क्वायरी जावपाकूच जाय. आनी कॉन्ट्रॅक्टान सुद्दां तांकां हांगसर हाडचें. कित्याक म्हणून तेंची म्हायती आमी ते आसा अशें म्हणना, पूण कोण आसा कोण ना सोदून काडपाक जाय. आनी ते आमच्या कामगारांची गरज आसा.